काजींचो व्यवसाय हो दिवचल तालुक्या सयत हेर चडशा वाठारांतलो एक मुखेल व्यवसाय। अंदू काजींक बेस बरो चंवर आयिल्लो, ताका लागून काजू बागायतदारांच्या तोंडार हांसो दिसतालो। मात आता भार येवच्या वेळार प्रतिकूल हवामानाक लागून काजू पीक कमी जाल्ल्याचे दिवचलचो काजू बागायतदार तुकाराम गावडे सांगता। अंदू सुमार 40% काजींचे पीक मेळटले म्हूण ताचे म्हणणे। सारखे नसल्या कारणान अंदू काजींक खूब फटकळ बसलेलो आसा। काजी म्हणजे कशें आहा, पयलीं आमकां बरें दिसलें चंवर, खूब दिसलें की अशें दिसोंक लागलें की अंदू भरपूर भार जातलो असो म्हटल्यार पळय जाल्यार थोडे थोडे दीस वयता हे एनवायरमेंटाक लागून मदींच थंडी पडोंक लागली, मदींच गरमी जावंक लागली, मदींच पावसाचें वातावरण अशें जाल्ल्या कारणान हांगासर सगळी जी चवरां आसली ती इल्ली इल्ली पळय जाल्यार इल्ली इल्ली करपाक रावंक लागली। म्हणजे जे पयलींचे फोग जे येयल्ले तेजेच कितें ते आतां आमकां हे मेळोंक लागले। पण आतां इतलें हें जालां की सगळे चवारूच पळोवंक गेले जाल्यार फुडलें कांयच दिसना। फुडें जे आमकां दिसतालें म्हणजे आमची जात्रे कडेन मेळटालो आमचो जो भार आसा पळय तो एक म्हणजे पाडया कडेन भार जाता, मागीर तो जात्रे कडेन भार जाता, मागीर शिगम्या कडेन भार जाता, असो जो भार जाता म्हणजे त्या टायमार आमकां भरपूर नुस्तें मेळटा आनी काजी मेळटा आमकां। आनी भरपूर म्हणजे 8-8, 9-9 पासून रातची आमकां लेट पासून आमकां हांगा रावचें पडटा काम करून। म्हटल्यार अंदूचे तशें कांयच दिसना, म्हणजे तितको टायमूच जायना। अंदू 4:30-5 म्हटल्यार इतक्यांक म्हटल्यार आतां आमचें हे काबार जाता। पयलीं कितें जातालें, चवराक चवर भरघोस चवर येवन भरघोस फकां गळटाली, पण ह्या निसर्गाच्या हितून सगळे वाड लागल्या कारणान फकां अशी की मोजकीच अशी येयल्ली आसा आनी ताका लागून सगळे जे अंदू आहा ते खूब वाड नाश कसो जाल्लो आहा। म्हणजे अंदू धरले 100% भितर धरले जाल्यार 40% बी अश्यो अंदू पीक मेळटले कशें दिसता। आनी अंदू हे जात्रे कडेन म्हणजे आतां इल्ले इल्ले जात्रा येता म्हणसर आनी एक लास्ट भार जावन म्हाका दिसता सगळे काबार जातले अशें दिसता। म्हणजे अंदू सीजन बेगीन सोंपतलो। अंदू खूब बेगीन सीजन सोंपतलो। लेटूय जाल्यो काजी आनी लेट जावन बेगीन काबार जातलो असो दिसता। म्हणजे आमचे कशें जाताले वर्सा हे जे 3 म्हयने आसताले ते कंटिन्युअस 3 म्हयने जेन्ना आमचे पीक जाताले त्या 3 म्हयन्यान आमी पावसभर म्हणटा तशें बरे काजींच्या आदाराचेर घर चलता। मात अंदू काजू बियांक दर नाशिल्ल्यान काजकार अडचणीत आसा। देखून सरकारान काजू बियांचो दर वाडोवचो अशी मागणी ते करतात। तितूरसून एक म्हणजे काजीकूय आतां रेट ना आनी काजूंक रेट नासल्या कारणान हांव आमच्या सीएमा कडेन रिक्वेस्ट करता। हांवूच असो काजकार असो ना, भरपूर काजकार आसा जे काजींचे पीक घेवन ते म्हणजे एक 3 म्हयन्याची जे हे आतां फुडें जे वर्सभर आहा ते काजींचेरूच जगता, म्हणजे काजींचेरूच ते इनकम हे करता। पण अशें जालां की हेका सोरो आतां व्हडलोसो वचना आनी तितूर जर काजींकूय रेट मेळना 110 म्हणजे जी मेहनत आसा ती आमची 3 म्हयने पासून मेहनत करता, 1 म्हयनो तर आमी काजी बियेणपाकूच हे करता। तशें जर हे जर पीक जर भरघोश मेळना आनी आमकां जर रेट मेळना जाल्यार आमकां कांय मेळना। गोमंतक टीव्ही खातीर दिवचलच्यान रिपोर्टर तुकाराम सावंत।